न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नाका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, समेस्त पळोवप्यांक हनुमान जयंतीची परबी दीत आयच्या न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता। आयच्या दिसांत खंयच्यो घडामोडी घडल्यात हे विशीं एक धांवतो नियाळ घेवया। सगळ्यांत पयलीं आमी वचूया आमच्या रिपोर्टर वर्षा आश्वेकर हाचे कडेन। समिधा, माझे कडेन जी बातमी आसा ती आयची स्पेशल बातमी आसा। ती म्हटल्यार हॉर्टिकल्चरान जी भायल्यान म्हणजे बेळगांव किंवा महाराष्ट्राच्यान जी भाजी घेतात ती आता 20 to 30% म्हणजे कमी जाल्लेली आसा। कारण म्हटल्यार आमचे गोंयकार शेतकार जे आसा, गोंयचे शेतकार तांच्यांनी भरपूर अशी शेती करून म्हणजे आता जे हॉर्टिकल्चर आसा तातूंत ही भाजी जी आसा ती वेगवेगळ्यो भाजयो ज्यो आसा त्यो आमचे गोंयच्यो म्हणजे गोंयचे जे शेतकार आसा ते पिकयतात आणि ते दिवपाक लागल्यात अशी माहिती जी आसा ती MD चंद्रदास सरान सांगलेली आसा। त्याच प्रमाणे आता फाटल्या जर 6 वर्सांक पळयली जाल्यार 2 कोटी सुमार शेतकारांक म्हणजे 2 कोटी सुमार म्हणजे शेतकार जे आसा तांकां पयशे म्हणजे हॉर्टिकल्चरान दिलेले आसा। त्याच प्रमाणे आनीकूय समज जर शेतकारांनी भाजयो समज जर पिकोवपाक लागले जाल्यार 50% हे आमी गोंयच्योच भाजयो घेवपाक शकता अशेंय तांच्यांनी सांगलेलें आसा। आणि फुडली जी म्हणजे हाची जी फुडली बातमी जी आसतली ती तुमी 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक शकता। वर्षान सांगिल्ली म्हत्वाची बातमी मुजरत 7 वरांचेर तुमी पळोवपाक शकता। फुडें आमी वचूया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन। पणजे पुलिसांनी पणजेच्या एका हॉटेलात बेकायदेशीर रितीन सुरू आशिल्ले IPL बॅटिंगाचो पर्दाफाश केलो। ह्या प्रकरणात गुजराताच्या 4 अटक केला आणि तांचे कडल्यान 6 मोबायल फोन आणि 1 लॅपटॉप मेळून 4,10,000 रुपयाचे सामान जप्त केलेले आसा। दुसरी जी बातमी आहा ती नागव्या बार्देसा गुन्या फाट्यान धाड घालून दुबावीत धाड घालून एकल्याक अटक केलो आसा। आनी हो जो नागरीक आहा तो घना नागरीक आसा, घना ह्या हितूंतलो, आनी ताचे कडल्यान सुमार 15 लाखाचो जो ड्रग्स आहा जो ड्रग्स आहा तो जप्त केलेलो आसा। ह्यो दोनूय बातमी तुमी सेंट पेमला बुलेटिनाक पळयात। आनीक एक म्हत्वाची अपडेट म्हणजे देशभर खदोळ घालपी खापो गुन्यांवकार अट्टाला हाका JMFC कोर्टान 3 दिसांची पुलीस बंदखण फरमायल्या। तर कसल्याच कायदेशीर परवान्या शिवाय तो हणजूण वाठारांत बेकायदेशीरपणान राबितो करून आशिल्लो। हाका लागून एका हणजूणच्याच थळाव्यान हणजूण पुलिशेन कागाळ नोंद केल्ली अशें कळटा। फुडें आमी वचूया आमचे न्यूज एंकर दिप्ती कडेन। बिरेस्तारा राती कासाक गेल्ले कडेन अडवय सत्र्या कासाक गेल्ले कडेन एकल्या तरणाट्याक जे आसा ते मरण आयिल्लें आनी ह्याच प्रकरणात तांणी पुलिसांनी अभिजीत देसाय हाका ताब्यात घेतिल्लो आनी फुडलो जो तपास आशिल्लो तो सुरू आशिल्लो आनी तेन्ना तांणी जे कासाक वापरिल्ली पिस्तूल आशिल्ले तेय जप्त केल्ले आसा। आतां सद्या जो अभिजीत देसाय आसा ताका 5 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। तशेंच आनीक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार मडगांव SGPDA मार्केट जे आसा ते सुवात जी आसा ती सामकीच हळशिकावणी जाल्ली आसा। वचत थंय कोयराच्यो राशी पळोवपाक मेळटा आनी हाका लागून जे थंय गिरायकां येतात तांकां नाक तोंड धांपून येवचें पडटा। तांची ही जी कागाळ आसा ताचेर बेगोबेग लक्ष दिवचें नगरपालिकेन आनी कितें तरी तोडगो उपाय काडचो अशी मागणी जी आसा ती नगरसेवक कामील बरेटो हांणी केल्ली आसा। ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां सविस्तर गोमंतक टुडे बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो। मडगांव SGPDA मार्केटाची सामकीच अवतिका जाल्ली आसा। कोयराच्यो राशी साचल्यात। आता नगरपालिकेनूच हाचेर लक्ष दिवचें अशी मागणी जी आसा नगरसेवक कामील बरेटो हांणी केल्या। फुडें आमी वचूया आमचो रिपोर्टर गौरेश गांवकर हाचे कडेन।
फाटल्या दिसांनी आमी अशें खुबशे पळयले की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जे कामगार आसात तांकां ऑन ड्युटी आसतना खुबशे कामगारांचें मरण सुद्दां येयल्लें. त्याच बरोबर ऑन ड्युटी आसतना खुबशे अशे अपघात जातात. जाल्यार ह्या संदर्भान आम आदमी पक्षाचो जो आमदार क्रूज सिल्वा आसा तेणें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक फाटली विधानसभा अधिवेशनाक प्रश्न घातलेलो की कितले कामगार मेल्यात आनी कितले कामगार फाटलीं 5 वर्सां इंजर्ड जाल्यात आनी तशेंच कॉम्पेन्सेशन तांकां कितें मेळ्ळां. तेन्ना आमकां एक शॉकिंग असो आंकडो मेळ्ळो. तो म्हणजे टोटल कामगार फाटलीं 5 वर्सां मेल्यात ते 12 जाण मेल्यात आनी त्याच बरोबर जे किरकोळ अपघात जाल्यात ते सुमार 112 किरकोळ अपघात जाल्ले आसा. सो 124 टोटल हे अपघात जाल्ले आसात आनी तितून भितर लायन हेल्पर आसात ते 58 जाण विक्टीम जाल्ले आसात. तशेंच एसिस्टंट लायन हेल्पर 34 जाण आनी तशेंच लायनमॅन आसात ते 33 जाण हितून जखमी जाल्ले आसात आनी हांकां जे कॉम्पेन्सेशन मेळ्ळां ते सुमार हांकां जे कॉम्पेन्सेशन मेळ्ळां ते सुमार जे फेटल एक्सिडेंटान गेल्यात तांकां 17 लाख ते 27 लाख कॉम्पेन्सेशन दिल्लें आसा आनी तशेंच नॉन फेटल एक्सिडेंट आसा तांकां उपचारा खातीर 10,000 ते 20,000 इतलेंच कॉम्पेन्सेशन दिल्लें आसा. ही जी पुराय जी बातमी आमी एक स्पेशल अशी तुमकां लागून घेवन येयल्ले आसात ती आयज सांजे 7 वरांचेर तुमी पळोवची. तर ह्यो आशिल्ल्यो आतां मेरेनच्यो म्हत्वाच्यो अपडेट्स. आनीकूय ज्यो बातम्यो येतात त्यो तुमकां विस्तारान 7 वरांचेर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो. त्याच प्रमाण 8:30 वरांचेर आमचे टॉप 25 लायव्ह पळोवपाक विसरूं नाकात. इतलेंच म्हणीत आयचें न्यूज रूम बुलेटीन हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन हर्ष सयत हांव समिधा कुंकळकार. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयज ज्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आनी एक व्हडलो जो स्कॅम आसा तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आतां ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.